श्रोत्यानो, तुमकां समेस्तांक सांजोदाच्या भक्तिकांक तशेंच ह्या पुणशेताच्या यात्रिकांक आमच्या सांजोच्या पुणशेताचे तर्फेन म्हजो प्रणाम. ह्या वर्सा सांजोदाची परब ऑक्टोबर म्हयन्याच्या 28 तारखेर सोनवारा येता आनी त्याच दिसा आमच्या पुणशेताची आनी आमच्या फिरगस कुटुंबाची वार्षिक परब आमी आचरण करता. ह्या फेस्ता संदर्भार हांगासर आमी जायते कार्यक्रमां मांडून हाडल्यान. येवच्या आयतारा ऑक्टोबर म्हयन्याच्या 15 तारखेर हांगासर विविध शिबिरां मांडून हाडल्यांत. रक्तदान शिबीर, भलायकी तपासण शिबीर, परिसर नितळायेचो दीस ही सर कार्यक्रमां येवच्या आयतारा ऑक्टोबर म्हयन्याच्या 15 तारखेर हांगासर चलतली. फिरगस घरां यात्रिकां आमची भक्तिकां ह्या कार्यक्रमांत भाग घेतलीं. तुमकां ह्या कार्यक्रमांत स्वागत. ऑक्टोबर म्हयन्याच्या 19 तारखेतावन ब्रेस्तारातावन हांगासर सांजोदाच्या फेस्ताक तयारी जावन 9 दिसांचे नोवेन चलता. ह्या नोवेनाची सुरवात आमचो आदलो विगार मानादेक बाब बाजिलवास त्या दिसा ऑक्टोबर म्हयन्याच्या 19 तारखेर ब्रेस्तारा सकाळी 9 वरार बावटो उबोवन सुरवात करतले. ताच्या उपरांत हर एका दिसा सकाळी 9 तावन दनपार 1 वरां पर्यंत हांगासर सांजोच्या मनाक नोवेन आसा. विविध याजाक येवन हें नोवेन चलयतात. 9 वरार नोवेन प्रारंभ जाता. अर्गां होगळाप, मिसाचें बलिदान, नोवेन, आराधन आनी पिडे संगतेर विशेष मागणी आसतली. ह्या 9 दिसांच्या नोवेनाक तुमकां आमी स्वागत करता. ऑक्टोबर म्हयन्याच्या 22 तारखेर हांगासर वज्यांचो पुरशांव आनी कोंप्रीचो आयतार आमी चलयता. त्या दिसा 4:30 वरार पक्षीकेरे पेंटेतावन इगर्जेक वज्यांचो पुरशांव प्रारंभ जाता. हांगासर आमची फिरगस घरां, आमची सांजोची भक्तिकां, यात्रिकां, आमच्या क्रिस्ती भाव भयणी आमच्या वाराड्याची फिरगस घरां वजी हाडून येतात. तुमी तुमची वजी हाडून ह्या आमच्या फेस्ताच्या वेळार आमी आसा करच्या सामुहीक काजराच्या जेवणाक आमकां तुमी आदार दिवयेत. त्या दिसा वज्यांचो पुरशांव इगर्जेक पावल्या उपरांत मिसाचें बलिदान आसा. मिसाच्या बलिदाना उपरांत पवित्र येवकरिस्तो पुरशांव इगर्जेतावन पक्षीकेरे पेंटेक येता आनी थंयसर कन्नडा भाशेन शर्माव उपरांत पाटी पुरशांव इगर्जेक आमी काडटा आनी इगर्जेंत पवित्र सक्रामेंताचें आराधन आनी विशेष रितीन पिडेस्तां खातीर मागणें आसतलें. त्या दिसाच्या कार्यक्रमाचें येजमानपण गुलबर्गा येशूचो मनादीक बाप सिरील लोबो घेतले. मिसाचें बलिदान भेटयतले, कन्नडा भाशेन प्रसंग दितले आनी आमचे पासो ते मागतले. तांकां ह्या पुणशेताक स्वागत. ऑक्टोबर म्हयन्याच्या 26 तारखेर मंगळाराचो दीस तो. त्या दिसा हांगासर सामुहीक काजाराचो संभ्रम. ह्या वर्सा 10 जोडी सामुहीक काजारांत भाग घेतात आनी कुटुंबाची जिणी प्रारंभ करतात. फाटल्या वर्सांनी हांगासर सामुहीक काजारांत भाग घेवच्या जोड्यांचो संख्या सोडूनच येता आनी ह्या बराबर आमचो खर्चय चडटा. सामुहीक काजाराच्या जोड्याक पोशक रावून तुमी आमकां आदार दिवयेत. तुमकां सांजोची दराळ बेसाम आमी मागता. त्या दिसा सकाळी मीस 10 वरार आसतले आनी हे मीस मनादीक बाप वॉल्टर डिमेलो आमच्या मंगळूर जेसीच्या काजाराच्या कोट्टीचो प्रधान नितीकर मिसाचें बलिदान भेटयतले. सभार सैरी याजाक आसतले आनी हजर आसलेल्या जोड्यांची रेस्पेरां करतले. 27 तारखेर तो दीस शुक्रार. त्या दिसा हांगासर सांजोदाच्या मानाक बेसपाची सेरेमनी आनी सांजोदाच्या चेरेलाचो पुरशांव आनी मिसाचें बलिदान आसतलें. त्या दिसाचें कार्य सांजेर 6 वरार प्रारंभ जाता. पक्षीकेरे पेंटेतावन सांजोदाच्या अजयपंच्या इमाजीचो पुरशांव, चेरेलाचो पुरशांव, ताचे उपरांत इगर्जेन मिसाचें बलिदान आनी उपरांत निमाणें मोठवें सक्रामेंताचें आराधन आनी सक्रामेंताचे आशिर्वाद आसतले. कार्याचें येजमानपण घेता आमचो आदलो विगार मानादीक बाप आल्बन सोजो, प्रस्तुत कलमाडी पुणशेताचो डिरेक्टर आनी त्या फिरगजीचो विगार. तांकां आमी बरो येवकार मागता. त्या दिसा सगळे कार्यक्रम जाल्या उपरांत भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा. ऑक्टोबर म्हयन्याची 28 तारीख आमच्या फिरगस फेस्ताचो दीस. त्या दिसा फेस्ताचें संभ्रमीक मीस सकाळी 10 वरार आसतले. आमचो मंगळूरचो गोळी बाप अदीक मनादीक लुवीस पावलसोस हें मिसाचें बलिदान भेटयतले. उपरांत मिसाच्या उपरांत मोठवें कार्यक्रम आसतले. प्रधान पोशकांक, सामुहीक काजाराक पोशक रावलेल्यांक मान करचें कार्यक्रम आसतले आनी उपरांत ह्या वर्सा आमची फिरगस घरां तांच्या घरांनी फेस्त आचरण करतात. तुमकां सगळ्यांक ह्या फेस्ताच्या सगळ कार्यक्रमाक आमी स्वागत करता. ऑक्टोबर म्हयन्याच्या 29 तारखेर 29 ऑक्टोबर संडे आयतारा दिसा हांगासर आमी समुदायाचो दीस, ह्या समुदायाच्या वर्सा समुदायाचो दीस चलयता. त्या दिसा सकाळी 8 वरार मिसाचें बलिदान आसा आनी ताच्या उपरांत समुदाय बाबतींत थोडी कार्यक्रम आसात आनी उपरांत सांजेर 6 वरार संस्कृती कार्यक्रम आनी एक तुळू नाटक आमच्या नव्या रंगमंचार सादर जातलो.
तुमकां सुमेस्तांक ह्या सक्कट कार्यक्रमाक नोवेनाक सामुहीक कातराच्या संभ्रमाक तशेंच कोंपरेच्या इतराच्या कार्यक्रमाक आनी फिरगस फेस्ताक आमी सांजू तद्देवाची पुणशेताची गवळीक परिशद फिरगस विकार आनी सगळी देव प्रजा तुमकां बरो येवकार मागता. ह्या पुणशेताक या सांजूचे मजत जोडा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. देव बरें करूं. पक्षी केरे पुणशेताच्या यात्रे